अखिल गोमंतक साई सेवा मंडळ गोंय संघान पुराय गोंयांत चक्रीय पारायणीची सुरवात केली। ओंदूचो हो 200वो सुवाळो जो सांगोळडेचे राष्ट्रोळी साई मंदिरात भक्तांचे हजेरेत जालो। या निमतान घडोवन हाडिल्ले सत्यनारायण पुजेक सुमार 200 जोडपी बशिल्ली। या महोत्सवात गोंयांतले सगळे साई मंदिर वांगडी आणि साई भक्तांनी वांटो घेतिल्लो। पळयात काय भक्तिमय खीण। अखिल गोमंतक साई सेवा मंडळ गोवा आयज जशें रामानंद दारी बाब यांनी सांगला, आम्ही आयज सगळ्याक भारतभर चक्रीय पारायण करता। सगळे जे पारायण आसता आमचे ते निशुल्क आसता आणि सगळे आपापल्या स्वताच्या खर्चान आपापलो वेळ घेऊन ह्या पारायणाक येता। आयज भारतभर सगळ्याक पारायण केल्लें आसा। आयज येदो व्हडलो जो हांगा सुवाळो जाल्लो आसा, आमचे गोंयच्या तमाम देवळाकारांनी सहकार्य दिल्लें आसा। सगळ्या साई परिवारान सहकार्य दिल्लें आसा। सांगपाचें म्हटल्यार वास्को, एकता नगर, बाये सुर्ला, मार्शेलान, कांडोळा, थोडी नांव करून घेयना, उपासनगर, खुबशे आसा। हे देवळाकारांनी चडशे गोंयच्या चडशा देवळाकारांनी हांगा सपोर्ट दिल्लो आसा। ताका लागून हे कार्य आयज इतले व्हडा संख्येन जावंक पावलें। ताका लागून हांव तांकां चडांत चड जय साईराम म्हणटा, कित्याक आयज आमी चिंतूंक नासले इतलो परिवार येतलो म्हणून। कित्याक कित्याक श्रेय सगळें आमच्या साई परिवाराक। सगळ्यांनी मेहनत घेतली। मेन म्हटल्यार देवान व्हडले उपकार केले पावसाक लागून, कित्याक आमकां एक भंय आसलो पावस पडत पूण बाबा म्हणटा न्हू, बाबा इच्छा कर म्हणटा, सगळे तुजी इच्छा पूर्ण करून दिता। ही एक प्रचिती आमकां बाबान दाखोवन दिली। अखिल गोमंतक साई सेवा मंडळ गोंय 2017च्यान साई सत्तरी चक्रीय पारायणाची कार्यावळ करतात। गोंयान करतात, गोंया भायरूय करतात आणि कोरोनाच्या काळान लेगीत घराकडे बसून भारतीय पातळीचेर आमी साई सत्तरी चक्रीय पारायण केल्ले। तेजो आयज 200वो पारायण सोहळा आहा आनी त्या निमतान आमी गोंयांत पयलेच फावट साई सत्यनारायण पुजेचे आयोजन केलां। जवळ जवळ 200 येजमानी ह्या सुवाळ्याक येजमानी जावन ह्या सुवाळ्यात तेंच्यांनी साई सत्यनारायण पुजा केल्ली आसा आणि ह्या आमच्या संस्थेचें एक व्हडलें कार्य जावन आसा। हेका पालो श्री राष्ट्रोळी साईबाबा मंदिरान दिलो, ताका लागून आमकां हें शक्य जालें अशें दिसता। त्या भायर साई सेवकांनी, गोंयच्या साबार साई सेवकांनी हांगा येयले, तेंच्यांनी वांटो घेतलो आणि आमचो हो सुवाळो जैतिवंत केलो। गोवा 365 खातीर संदीप पिळगांवकर, समृता खणगांवकर आणि निखिल जल्मी।